येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोर्टाक उतर दिवनय गोमेकोत ऑक्सिजनाची पुरवण करपाक उणें पडलें सरकार. व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ल्या 20 पेशंटांक वगडावचो पडलो जीव. जीएमसीत पडला खवदळ. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी उदकाक लागून चल्ल्यात हाल. बार्शेकारांक कसरती करत हाडचें पडटा उदक. सरकारी नळ पडल्यात सुके. बायलांच्यो जाल्यात भयो भयो. लक्षद्वीपात चक्रीवादळ निर्माण जाल्ल्यान गोंयांत 16 वेर पडूं येता उटंगराचो पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोर्टाक उतर दिवनय गोमेकोत सरकार ऑक्सिजनाची पुरवण करपाक उणें पडले. ह्या उणावाक लागून जीएमसीन खवदळ पडला. व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ल्या 20 पेशंटांक जीव वगडावचो पडलो. उपचाराच्या नियोजनाचो गोंदळ आनी ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून गोमेकोत पेशंटांक जीव वगडावपाचो पडिल्ल्याचें एक्सपर्टांचें एकमत जालां. कांय दीस जाले रातच्या वेळार पेशंट मरपाचें प्रमाणय वाडलां. हो भार पेलपाक गोमेकोन असमर्थताय दाखयिल्ल्यान ह्या गोंदळाक आनीकय भर पडला. वॉर्ड नंबर 147 27 बेड नंबर तशेंच आयज पळय 23 वॉर्ड नंबर 23 बेडांतलो अशें एक सकाळी बरें आसलेले पेशंट आयज सडनली 12 ऑक्सिजन तांकां कमी जाता. आनी कित्या खातीर आनी कितें कोण जाणा. टोटल अशे 6-7 जाण एकेच फावटी हांगासर डेथ जाले. सरकाराचे एकूण परिस्थिती वयले नियंत्रण गेल्ल्यान समाजातल्या सगळ्या थरावा वयल्यान सरकाराचेर खर टिका जावपाक लागल्या. सरकारातले प्रतिनिधी बेजारल्यात. परत अशें घडणूक फावना अशें तांकां दिसपाक लागलां. आयज खूब वायट दिसता की गोंयान परतून एकदां फांतोडेच्या 2 ते 6 ह्या दरम्यान परतून एकदां 20 जाणांचे मृत्यू गेल्ले आसा. काल हायकोर्टान सरकाराचे कान ओडलेले. सरकाराक उजरायल्लो आनी सरकाराक सांगलेले सगळी खबरदारी घेयात पूण गोंयकारांचे प्राण वाचयात. रायट टू लायफ जिवीत जगपाचो अधिकार हो दर मनशाक आसा आनी त्याच नियमाच्या अनुसार हायकोर्टान ह्या सरकारचे कान पिवळले. ह्या सरकाराक उजरायल्लो आनी हांकां सारकी इन्स्ट्रक्शनां दिल्ले कितेंय करा, सारखे प्रयोजन करा. Now that the High Court has taken cognizance of the matter and day-to-day hearing jata, I am of the opinion that the High Court should appoint a task force, a strong task force full of experts. आणि पहिले म्हणटा ते कित्याक ऑक्सिजन ना हो प्रश्न हेच ना. ऑक्सिजन आसा. आता जे ऑक्सिजन जर कमी पडटा जाल्यार इंडस्ट्रीक जे सप्लाय जाता ते ताबडतोब डायवर्ट जावपाक जाय आणि हॉस्पिटलांनी सगळे कडेन चिकार ऑक्सिजनाची कॅपॅसिटी भरून स्टोरेज सुद्धा करून दवरपाची एक व्यवस्था जावपाक जाय. फ्युनरलाक सुद्धा आमचे बरेचशे कार्यकर्ते त्या भागा भितर मदत करतात. इवन आमचे पणजीचे कार्यकर्ते सुद्धा आमचो बाबूश मंचराज आसत, कॅनल आमचो मेयर आसत, हांगाले आमचे कॉर्पोरेटर कार्यकर्ते सगळे जाण सगळ्या भागा भितर मदत. जाल्यार दुसरे वटेन गोमेकोच्या दोतोरांच्या प्रिस्क्रिप्शना बगर पेशंटाक खासगी सिलिंडर घेवपाक गोमेकोतल्यान मनाय केल्या. देखून लोकांचे आनीकय हाल चल्ल्यात. सो एकंदर गोंयांत जितले लोक आमचे मरतात तेची चिंता ह्या सरकाराक घेवचीच पडटली. ती जबाबदारी घेवचीच पडटली. ही जबाबदारी घेवन आयज बसून जे आमचे गोंयकार मेल्या तेंची जबाबदारी घेवन गोंयकारांची हेंच्यांनी माफी मागची पडटली.
आरोग्य मंत्री, मुखेलमंत्री हेंच्यांनी खरें म्हटल्यार आपणाचें पद सोडूंक जाय आसलें, कित्याक ते फेल जाल्ले आसा. ते लोकांक रायट टू लायफ दिवपाक फेल जाल्ले आसा. हें सरकार जिवीत जगण्याचो अधिकार प्रोवायड करपाक हें सरकार सबशेल फेल जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. फांतोडेर 2 ते सकाळी 6 मेरेन 4 वरां मदीं 15 दुयेंतींक ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून मरण आयलें. ह्या प्रकाराक लागून उच्च न्यायालयान खंत उक्तायल्या. तशेंच आमचे यत्न चालू आसतले अशें न्यायालयान म्हळां. ऑक्सिजन सिलिंडर ट्रॉलीक घालून व्हरपाचे पडटात, ताका लागून कळाव जाता अशें सरकार म्हणटा. हे विशीं फाल्यां सांजे मेरेन रिपोर्ट दिवपाचो आदेश न्यायालयान भलायकी सचिवाक दिला. रिपोर्ट समाधानकारक ना जाल्यार सुनावणी शेनवाराक 15 ना जाल्यार 17 मेक जातली. It is the High Court's intervention, I believe, that has massively impacted this problem. Today's hearing mostly was regarding the concern regarding the oxygen crunch which is faced at GMC. Now, despite orders passed yesterday, there were some deaths due to oxygen crunch that was noticed. So, because of this, the High Court wanted to know what is the exact situation and what are the remedies that can be done. So now we have moved an application for making certain more parties in the matter. That is, we've asked for Govindpur Oxygen Scoop, SA Oxynitro Private Limited and Kunkolim Oxygen to be made parties. Now, since these people are the major suppliers of oxygen, maybe they will be also able to chip in and help how better supply of oxygen can be made to GMC and other hospitals in order to ensure that there are no deaths as far as oxygen shortage is concerned. Now, super specialty block has a capacity of about 500 beds, and I believe it is not running at full capacity. There are some works pending. So we've made this company a party, which is HHC India Limited, and they are constructing this project. So they will also be able to better inform the court how fast they can hand over this building, because what we are looking at is next going to happen is the impending third wave, which could affect largely a significant portion of the population. So before that, we need all these arrangements in place. I wouldn't say satisfied as far as the outcome is concerned in terms of reduction of deaths. Even one life lost because of oxygen crunch would make me to say otherwise. But I believe what the court has taken enough effective steps, and the court is ensuring that every possible measure is explored, every possible solution is arrived at to make sure that this problem is non-existent to some extent now. I could not have asked for any better orders that have been passed today or in these matters over the last 3-4 days that the court has been hearing. The court has been hearing the matter also continuously, and also expressed that they will sit on Saturday if the need be. We've just received, rather were informed during the hearing, that the union government has increased the LMO quota, which was, I believe, around 21 metric tons to about 46 metric tons. In addition to that, we have local production of about 15 metric tons. So that right now may scale to about 56 metric tons, which will help the severe oxygen crunch that we are facing. The other issue is regarding those Dura cylinders that were fitted. I believe they have still not been able to optimally use them. That issue is still before how Scoop, that is the agency which is looking after installation of the cylinders, is going to install it properly and make sure it's working. During the hearing, there was counsel appearing on behalf of Scoop, who also addressed on this issue. The High Court has directed the state government to notify it about what is the progress of all these hearings that has taken place all this while, and to inform them by tomorrow. In case the situation is not good or it worsens further, the High Court may even sit on Saturday and hear the matter, and if not otherwise, the matter is kept on Monday to see further how these issues can be solved. ऑक्सिजन प्रेशराची गजाल जाग्यार घालता अशें सरकाराचें म्हणणें. ट्रॉली बदला प्रेशरायज सिस्टम घालून हो प्रश्न सुटावो करतात अशें सरकारान सांगलां. One positive thing that came out of this hearing is that now the government is going to discontinue with the trolley system of oxygen supply at GMC, and they are fitting a pressurized or an LMO tank, which they have procured from Praxair, I believe, which is at Bicholin.
and which is now going to be fitted in GMC. So that may solve this whole problem where the trolleys come in. Fluctuation problems, exactly. So fluctuation basically happens when there is a switchover, and this happens apparently every 25 minutes. But the maximum impact of the switchover is felt during the night when there are usually about 15 to 20 deaths that have taken place. A single person should have died for the lack of oxygen. There are other factors which influence, which are beyond even doctors' hands. But severe crunch of oxygen and people dying because of that is something not actually acceptable. So even the High Court was quite sensitive about this issue. In fact, the judges apologized that despite whatever efforts High Court is taking, these deaths still took place. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. 100% घरांक नळ जोडणी दिल्ल्यान केंद्र सरकारा वतीन हालींच गोंयाचो भोवमान केल्लो. पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांक उदकाची पुरवण सामकी आर्त्याची परती जाल्या. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराच्या मतदारसंघातल्या बारशा गांवांत लोकांक उदका खातीर कितलेशेच किलोमीटर चलचें पडटा. हय, ह्या गांवांत भौशीक बांदकाम खात्यान नळ जोडणी दिल्या खरी, पूण फाटले कितलेशेच दीस जाले नळ सुक्यार पडल्यात. सध्या एका सायडीन गोंयभर कोरोनाची महामारी इतकी कडक जायत चल्ला की लोक सगळे भयभीत जाल्या. दुसऱ्या वाटेन केपें वाठारांतल्या खेडे बारशे पंचायत म्हणजेच पाडी पंचायत ह्या नांवान फामाद आशिल्ल्या गोकळडे ह्या वाठारांत उदकाची इतकी समस्या जाल्या की जवळ जवळ 1 म्हयन्या साकून लोकांक उदकच ना. ताका लागून गांवांतल्या कांय लोकांनी सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या होळांक फोंड मारून तें उदक आपल्या पद्दतीन हाडून आपली ताण भागोवपाचो प्रयत्न केला. कांय वर्सां पयलीं ह्याच गांवांतल्या कांय लोकांनी एकठांय जावन सुमार 5 ते 7 लाख खर्च करून हांगासर स्वताची पायपलायन घालून उदकाची वेवस्था केल्ली. पूण ताच्या नंतर गव्हर्मेंटाची पायपलायन हांगासर आशिल्ल्यान पयलींची पायपलायन ही तशीच बंद पडली आनी गव्हर्मेंटान प्रत्येक घरा नळ आनी प्रत्येकाक उदक अशी वेवस्था केली. पूण हे नळूय गव्हर्मेंटान आपल्या पद्दतीन बांदले, पूण ह्या नळाक मातशें अजिबात उदक ना. हे नळ म्हणजे फक्त शोपीस पद्दतीचे जाले. तुम्ही थोडे लोक फोंड मारून उदक हाडटा आनी कितें उदक खंयच्यान हाडप न्हू, आज वळाच्यान खंयच्यान झरीच्यान खंयच्यान. आनी तुमगे नळ बेश्ट्याचो ते बेश्टे कोण दिलो तूं उदक बी कांय सोडना. उदका म्हणून बेजार येता, नाक दिसता. हिंगा आतां पोंद्याला उदक येना सारकें. मग तुम्ही पयलीं कितें टँकर बिंकर बी अजून काही सुरू जावना? खूब वर्स केन्ना येयलो तो, आतां केन्ना येयला रे बाबा. टँकरच ना तुमकां? अरे आनी टँकर येयलो म्हणून मदीं बोका खंय उदक वयता, खंयच्यान जाल्यार भायर कोळशान हाडपा हें रस्तो खंय मदें. पूण निदान हांगा तरी हाडले तर रस्त्या वयल्यान तरी तुमकां व्हरो मेळटा न्हू? मेळटा रे, तोच मेळटा. आतां हांवें 2 फाटी हाडिल्लें, हे मात 3 फाटी सारकोन दिल्या. कितें जाता ही पायपलायन मान हिंगा हें करून त्या ते कितें जाता तूं कितले फाटी ऑफिसां गेलो आमीच गेला बरो ना म्हणून ते सांगप. ते मागीर उदक हें करून मागीर तांकां आपोवन ते मागीर हें करताले. पोवन त्या जाग्यार उदका म्हणटे सय गेला, उदका म्हणटे हेंच केला. उदक पिवपा आनी खंयचें ती फोंडार मारला खंयचें हागेला. आयज ते आमी शॉर्ट बांय मारूंक उठलो. सांग हें तूं बांय मारून फायदो ना, इतल्या लोकां इसान म्हणून फायदो करया अशें म्हणलें. वयर सान म्हणलें ते पयशे जाले, ते पयशे उडयले म्हणलें 7 लाख रुपया गरजे भायर. 7 लाख रुपया तुमी तुमगे गांवच्या लोकांनी म्हणून हाडलेलें उदक? गांवच्या लोकांनी सगळ्यांक म्हणून हाडलें. पूण गव्हर्मेंटान मदीं कितें पायपलायन घायले आनी सगळ्यांक नळ दिवपा बी कितें चलयले न्ही? हय, तें कितें चलयल्लें ते बेतार म्हटलें. आमकां म्हटल्यार सारको एप्रिला साकून स्टार्ट जाता. एप्रील, मे, जून पावस पडटकीर थोड्यांक उदक येता सारकें. जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना हांगासरले PWDचे मनीस जे आसा वयर ऑथॉरिटी कळयले उपरांत किंवा आनी वयले ऑथॉरिटीचे मनीस तुमच्या गांवांत बीन केन्ना येता, पळयता, विजिटींग कितें करता बीन, AE बीन? ना, तशें कोण येना. फक्त आमी आमच्या हांगा उदक सोडटा ताका सांगल्यार खूब ते म्हटल्यार रिपेर फक्त 15 दिसांनी
बरेच वेळान करता. तुमगे गांवचो पंच बिंच हांगासर येता आनी कितें तुमचो प्रश्न बी जाणून घेवपाक? ना, तशें कोण येना. फक्त येता म्हटल्यार क्वेश्चन कांय विचारना, आपल्या भाशेन भोंवता वयता. जेन्ना ह्या गांवाक समस्या आसा म्हणून आमकां कळ्ळें आनी आमचे सारके पत्रकार ह्या गांवांत पावले, तेन्ना ज्या लोकांनी आपली समस्या आमच्या सारक्या पत्रकारां कडेन मांडली त्या लोकांक बाबू कवळेकर, केपेंचे आमदार आनी डेप्युटी स्पिकराचे जे समर्थक आसात ते समर्थक तांचे कडेन वचून तांकां चपराक दिवपाक लागले, तांचे तोंड बंद करपाचो प्रयत्न केला. अशाच तरेची खंय घटना सगळ्या भागांनी घडत आसा. अशा तरेचें वक्तव्य ह्याच केपें मतदारसंघाक आपले राजकीय नांव करपी असो मनीस म्हणजेच एल्टन फर्नांडीस हाणें ह्या बाबू कवळेकराच्या कर्तृत्वा विशीं सामकी नाराजी व्यक्त केल्या. गोवा 365 खातीर काणकोण आनी केपें भागांतल्यान देविदास गांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 3,62,727 कोरोना केशींची नोंद जाली. तशेंच 4,120 जाणांक मरण आयलें. कोरोना केशीचो एकूण आंकडो 2.37 कोटींचेर पावलो, जाल्यार 2.53 लोकांक मरण आयलें. एक्टीव केशींचो एकूण आंकडो 37.10 लाखांचेर पावलो. महाराष्ट्रांत 46,781, केरळांत 43,529, कर्नाटकांत 39,958 आणि तामिळनाडूत 30,355 कोरोना केशींची नोंद जाली. 4 राज्यांनी एक्टीव केशींचे प्रमाण सगळ्यांत चड आसा. कर्नाटकांत 5,92,202, महाराष्ट्रांत 5,48,507, केरळांत 4,33,143 आणि राजस्थानात 2,09,110 कोरोना केसी आसात. 4 राज्यांत सगळ्यांत चड कोरोना दुयेंतींक मरण आयलां. महाराष्ट्रात 816, कर्नाटकात 516, दिल्लीत 300 आणि तामिळनाडूक 293 जाणांक मरण आयलें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. कर्फ्यूच्या काळांतली बेशिस्ती पळयली जाल्यार अशें दिसपाक लागलां की सामाजीक लागणूक म्हणटात ती आमकां खबरूच ना. जो तो स्वताच्या पुरते चिंतता. मडगांवचे गांधी मार्केट आनी कुंकळे बाळीच्या बाजारांतली गर्दी पळयत जाल्यार ताचो अणभव येता. भलायकी केंद्रांतलो कोविड केसींचो आंकडो 700 वयर पावला. दिसपट्ट्यो 70 ते 80 केसी सांपडटात. तरीकय लोक महामारीक सिरियसली घेतना दिश्टी पडनात. पळयात कुंकळे बाळी बाजारांतली बेशिस्त गर्दी. जो आसा कुंकळेचो बाजार, आज कुंकळे बाजारात पळयात लोकांनी इतली गर्दी केल्या की लोक हें सुद्दां विसरले की आमी सोशल डिस्टन्स दवरला काय ना हें सुद्दां विसरले. आज हे लॉकडावन अशें म्हूण कळच ना. कित्याक लोकांली जी गर्दी जर पळयत जायत सामान घेवपाक तर खूब जाले कडेन आसा. ह्या वटेन रस्त्याचेर येरादारी चड जाले कडेन आसा. ह्या येरादारी खातीर पळय कितली ट्रॅफिक जाम जातली. हेजे वयल्यान हें लॉकडावन काय कितें हें तुमी पळोवपाक शकता हांगा. कित्याक सरकारान एक वटेन म्हणलां की सकाळी 7 ते 1 म्हणल्यार ओपन दवरले कडेन आसा. डेली लोक जर अशी जर हांगा जर येयले जाल्यार केसीस हांगा खूब वाडपाची शक्यता आसा. म्हणून हेजेर खंय तरी सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनीक हे जे लोक जे भोंवतात हें मातशें कमी करपाक जाय. कित्याक लोक सोशल डिस्टन्स सुद्दां दवरनात. हें जर दवरलें जायत बऱ्या पडटलें. गोवा 365 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक राव. आनी हो पळयात फोंडा अपर मार्केट, फोंडा तिस्क, दादा वैद्य चौक आनी एअरपोर्ट डिकेन वचपी मार्गा वयली येरादारीची गचमुड्डी.
मडगांवचे गांधी मार्केट तशें पयलीं सावनूच गर्दी पळयत आयला, पूण कोरोनाच्या काळांतूय ते विसव घेवपाक तयार ना. पळयात कर्फ्यूच्या काळांतली अवतिकाय. आज 5वो दीस. आज 5व्या दिसा सुद्दां लोकांनी सतत भशेन हांगा सगळ्या मार्केटान गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली. हांवें सकाळीं गांधी मार्केटान पयलें थंयसर खरेदी करपाक भाजी आनी कितें आसा हेर सामान खरेदी करपाक लोकांनी गर्दी केल्ली पळय दिश्टी पडटाली. तशेंच आमी मागीर हेर कडेन पयलें हेर शॉपांनी जे मार्केटान दुकानां आसा तेजे कडेन सुद्दां सारकी गर्दी करून लोक थंय खरेदी करताले ते दिश्टी पडटाले. सद्या कोरोनाचो भाव इतलो हे दुयेंसाचे इतले वाडिल्ले आसा. दिसाक 70 लोक मरतात आनी 2,500च्या वर केसीस डेलीच पॉझिटिव्ह जातात. हेंच्या लोकांक कांयच भान ना. हे लोकांक केन्ना भान येतले कांय समजना. गोवा 365 मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीक लागून शिरगांवची फामाद लयराईची जात्रा सेगीत दुसऱ्या वर्सा रद्द केली. देवस्थान समितीच्या बसकेक हे विशयीचो निर्णय घेतलो. हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी दीपक वेंगणकार, पुलीस निरीक्षक महेश गडेकार तशेंच लयराई देवस्थान समितीचो अध्यक्ष महादेव गांवकार हाजर आशिल्लो. महादेव गांवकारान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. पळयात. बरें घेवन येता. एक्चुअली आमी आतां पोरू सुद्दां आमी लोकांक सांगलेले की बरें घालूं नाका म्हणून. कारण कित्याक आमकां जी होमकाणां लांकडां लागता ती मातशी मोठी लागता आनी बारीक बोडयो असल्या कारणान ते आमी थंय यूज करिना. ते यूज करपाक होमकाणाक मेळना. हे जे बरे आमकां घालतात आमचे भक्तगण ते आपल्या हितूनसून घालतात. तेंची आंगवणी बिंगणी आसतना घालतात. पूण तांकां म्हाजी एक विनंती आसा की तेंच्यान ते बरे घालचे न्हू. कित्याक ते बरे आमी खंय होमकाणां यूज करिना, वापर तेजो करिना. तेन्ना तांकां जर तेजी हें आसा आंगवणी बिंगणी कितें आसा जाल्यार तेंच्यान देवळान येवन एक तेजी 10 रुपयाची रिसीप्ट काडची, जेणे करून आनी जो आमचो थंय ब्राह्मण आसता पुरोहीत तेजे कडेन सांगणें करून घेवचें. 10 रुपया रिसीप्ट काडून तिथं बरो तांकां पावलो देवा असो तेंच्यान थंय तेजे आंगवणी हें करचें आनी उदक सोडचें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. 16 मे दिसा लक्षद्वीपाचेर जातल्या चक्रीवादळाक लागून गोंयांत पावस पडपाचो आसा. दक्षिण पूर्व अरबी दर्याचेर आनी लक्षद्वीप वाठारांत उण्या दबावाचें क्षेत्र तयार जालां. ते 16 मे आनीक खर जावपाची शक्यताय आसा. 14व्या दिसा मेरेन लक्षद्वीपाचेर हो दबाव तसोच उरपाची शक्यताय आसा. उपरांत हे चक्रीवादळ आनीकय खर जावं येता. तशेंच हे वादळ उत्तर वायव्य दिशेन गुजरात आनी पाकिस्तानाच्या दिशेन वचपाची शक्यताय आसा. तें 18 मे दिसा सांजवेळार गुजराताच्या दर्यादेगेर पावं येता. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.